हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आयज फ्रायडे ओके. आनी हांव येयल्लें आहा झाडां घेवपाक फार्मान. तुमी म्हणटलें कितलीं झाडां घेता काय म्हणून. लास्ट टायम हांवें झाडां व्हेल्लीं हँगिंग्सांक मनी प्लांट आनी ती म्हाका लायक उणी पडली. सो ताका लागून आयज हांव येयलां व्हरपाक आनी ओके. हांगासर हात खूब आहा हिंगा वरायटी. एक्चुअली आमी आनी हूंय गेल्लीं दुसऱ्या फार्मान, बट थिंगासो तो खूब एक्सपेन्सीव सांगता. ताका लागून हांवें घेवंक ना थिंगासो तो सांगता पयलो म्हणपाक लागलो 200, मागीर म्हणपाक लागलो 400 आनी हिंगासर हा 150. सो हिंगासर हांवें 2 वाज घेयल्या आनी म्हाका दुसऱ्या भाशेचे जाय आसले. सो ते म्हाका मेळोंक ना ओके. सो पळयता आनीक दुसरे कडेन पळयतलें हांव ते. पूण हा ओके हिंगासर बरें आहा 150 म्हटल्यार बेश्टे मनशांक बंद रेटी सांगप तेंचे हाडूच ओके. दाखयता तुमकां घेतल्या पळय ते हांवें. आतां दुसरे कडेन वयता आनी फुडें म्हाका आनी दुसरे कसले तरी घेवंक जाय वाज. असो 2 वाज घेयले मनी प्लांटाचे आनी दुसरे कडेन वयता आनी पळयता आनी दुसरे भाशेचे घेवंक जाय म्हाका हँगिंग्स. सो ते पळयता ओके. बाबाक स्कॉलाक पावून येयल्ले आमी. आतां झाडां घेतात मागीर म्हाका मातशें कितें काम आहा मार्केटान. सो तें करपाक वयतलें हांव ओके. पळयता शेअर करता तुमचेशी न्हू. सो फ्रेंड्स, हांव न्हू आतां येयल्लें दुसऱ्या फार्मान ओके. आनी तांचे फार्म पळय केदें व्हडलें सामकें. पण म्हाका खंय फाटल्यान घेवन येयला. हांव तें हें घेवपाक येयलां पुलाक पान घालता न्हू खंय तें. हय हय येते दी काडून दी. पळय ती पानां काडून दिता ही म्हाका. आमी पळय आतां जस्ट घरा कडेन पावल्या ओके. आमी झाडां हाडपाक गेली न्हू. सो थोडीशीं झाडां हाडल्या ते शूट केल्या ओके. घरा कडेन पावून एक धाकटोसो क्लिप घेयला हांवें लायक हिंची जी झाडां हाडल्या पळय ती. आनी झाडां घेवन मागीर हांव मातशें गेलें गोल्डाच्या शॉपार, कित्याक म्हजी वॅडींग रिंग आसली न्हू ती मातशी म्हाका लूज जाताली ओके. सो ती मातशी टायट करपाक दिल्या आनी हांवें थिंगासर एक रिंग घेयला गोल्डाची आनी एक सिल्वर रिंग आनी सिल्वराची एक चेन घेयला ओके. सो ती बी घेयले आनी आतां जस्ट घरा कडेन पावले आमी. सो आतां म्हाका एक धाकटोसो रिव्यू व्हिडिओ करपाक जाय आमच्या बाबाच्या स्कॉलाच्या वयर ओके. दॅट इज कॅम्ब्रिज मॉन्टेसरी. सो तो एक धाकटोसो नोट बरयता कित्याक तांच्या स्कॉलानूच ती मागीर शूट करतली न्ही. सो तो एक धाकटोसो नोट बरयता आनी मागीर पळयता थिंगासर स्कॉलान पावल्या उपरांत मागीर तो तेंचो रिव्यू तांकां दिता बीन. 12:30 बाबाक हाडूंक वयता पळय तेन्ना ओके. सो तो इल्लोसो प्रिपेर्ड करता. बरयता म्हणल्यार म्हणजे मायंडानूच म्हज्या रेडी करून दवरता तो ओके. आनी येस इवनींग मातशें भायर सरपाचें हांव. तुमकां मागीर सांगता ते खंय वयता आनी कितें पळय तें ओके. 12:30 बाबाक हाडूंक वयता पळय तेन्ना म्हाका तो रिव्यू दिवंक जाय. सो तो रिव्यू हांव रेडी करता बीन आनी ताचे उपरांत म्हाका मातशें झाडू मारपाक जाय आनी रोप मिशिनान घालपाक जाय. सो तो बी घालून घेता आनी तुमकां मागीर मेळटा. सो हे भाशेन हांव रेडी जालां आतां बाबाच्या स्कॉलान वचपाक तो रिव्यू दिवपाक ओके. चड हांवें न्हेसोंक बी कांय ना, जस्ट टॉप चेंज केला हांवें ओके. आनी केस बी बांदल्यात आनी आतां 12:30 जाल्यार. सो आतां आमी स्कॉलान वयता कित्याक रिव्यू दिता म्हणल्यार मातसो टायम लागता. 5-10 मिनट्स वयतली न्हू. सो ताका लागून ओके. सो रिव्यू दिता बाबाक कलेक्ट करता आनी येता घरा कडेन. जो रिव्यू स्कॉलाचो दिता पळय तो इफ म्हाका शूट करपाक पॉसिबल जायी जाल्यार तुमचेशी हांव तो शेअर करतलें ओके. ह्या ब्लॉगान घालतलें हांव ओके. सो आतां 12:30 जाल्या. सो आतां स्कॉलान वयता कित्याक बाबाकूय हाडपाक जाय न्हू. सो ताका लागून आतां हांव भायर सरता वयता आनी रिव्यू दिवन येता ओके बाबाक घेवन, कित्याक म्हाका मागीर भायर सरोंक जाय 4 o'clock. सो ताका लागून ओके. सो लेट्स गो. सो फ्रेंड्स, आमी येयल्ली पॅन्जीम बाबाच्या क्लोथ्साचे मेजरमेंट काडलेले फाटीं हांवें तुमकां सांगलेलें पळय मेजरमेंट काडपाक वयता हांव पॅन्जीम. सो आयज ताजी ट्रायल आहली बाबाची ओके.
सो आम्ही पेनजी मेली ट्रायल जस्ट आता जाल्या ओके. आणि एक 5-10 मिनिट्सा बाय सुटली असं. सो बाबा से हाय.